4 दीस पयलीं तुमी पळयलें की कतार एअरवेजान एक डिसिजन घेतला की दाबोळेच्यान मोपा शिफ्ट जावपाचें. आनी हें डिसिजन केन्ना येता जेन्ना प्रधानमंत्री दोहा गेल्लो ताचे एक्झॅक्टली 12 दिसांनी कतार एअरवेज हें डिसिजन घेता. काल गोंय राज्याचो भारतीय जनता पार्टीचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रान एक्विजिशन केलां की GMR कंपनी ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन दबाव हाडटा आनी तांणी तें शिफ्टिंग केलां. सो तुमी क्रोनोलॉजी अंडरस्टँड जायात. Sukhin is making children in Goa smile by offering instant nutrition that tastes great. Presenting Sukhin. No additives or preservatives. Nutrition packed, easy to prepare, ready to eat, tasty food supplement. Helps to develop healthy eating habit. Prevents malnutrition among children, regulates hormones, strengthens bones, gives energy throughout the day. No more raw ration. Benefiting children with no pilferages. Register at the nearest Anganwadi today. Issued in public interest. हाजो अर्थ व्हेरी सिंपल की GMR कंपनी नरेंद्र मोदीचेर प्रेशर हाडलो. नरेंद्र मोदी जेन्ना दोहा गेलो तेन्ना ताणें थंयच्या कतार एअरवेजाचेर प्रेशर हाडलो आनी ते आतां मोपा हे शिफ्ट करतात. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी आनी खास करून साऊथ गोवाच्या लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आहा की हे सरकार आनी हो नरेंद्र मोदी फक्त लोकांक फटींग आश्वासनां दिता. जे आज बारीक लोक सामान्य लोक जे आज टुरिजमान साऊथ गोवान आसात जांचे टॅक्सी आसतल्यो हॉटेलां आसतलीं ह्या सरकाराक ते गोंयकारांचे कांयच पडलेले ना आनी हे फक्त फेक आश्वासनां दिता. आनी तांच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रान हे दाखोवन दिलां की GMR कंपनी सरकाराचेर दबाव हाडटा आनी हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टाचेर बेसिसाचेर हे चलता. तुम्ही पळयतात GNH.